Chapter 1 verses 3 and following. हर्सिल्लो जावं देव आमच्या सुमयान जेजू क्रिस्तसो बाप क्रिस्तसो आमकां आसा त्या एक वडान सर्गींची सरत मी कितें आमचे वयर वतून ताणें आमकां आशिर्वादांनी भरल्यांत ताचे समोर आमी भाग्यवंत आनी कथावीन जावच्या संवसाराचे स्थापने आदींच क्रिस्त थंय ताणें आमकां विंचल्यान आमचे वयर ताका आसलेल्या मोगा पासत ताणें आमकां जेजू क्रिस्त थंय आपणाची भुरगीं जायशीं पयलेंच नेमल्यांत ताची खुशी आनी अपेक्षा तशी आसली आपल्या मोगाच्या पुता थंय ताणें आमकां लाभाशें केल्ल्या कृपे देण्याचे महिमेक स्तुती जावची म्हूण ताचें येवजन क्रिस्ताच्या मरणा वरवीं आमकां पातकाचें बोक्साणें मेळ्ळां आमकां सोडवण लाभल्या ह्या इतल्या उदंड मापान आमचे वर वतल्या ती कृपा कितली वर्ती म्हणून हांव सांगो Praise the Lord. Hallelujah. 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 कोणाचे हात वयर नात घाल हे सकयल Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you Jesus. Argam Jesu. Hoglab Jesu. Argam Bapa. Hoglab Bapa. Mahima Bapa. Stuti Bapa. Atani sada sarvada. Argam पवित्र आत्म्या होगला पवित्र आत्म्या हालेलुया 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 तळी बिडून देवा करगान दिया शरण शरण बावर्थान आनी की गट इतलो लोक आमी आसा आनी सगळे आमी देवाची भुरगीं ताची परजा कितलो बरो देव आमचो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया बसचें आमच्या जाग्यांनी मुगाळ भवनां आनी भयणी आज आमकां एक विशेष दीस कित्याक विशेष दीस आज सांतां भक्तांची परब कोण सांत कोण आमी जिंचे सर्गाक गेल्ले मात्र सांत म्हणून कोण सांत तूं आनी हांव एवरी वन सगळ्यांक देवान टू बी कॉल्ड टू बी सेंट्स आमकां सांत जावचे आपोवणे आसा बायबलांत सेंट्स म्हणून सांत म्हणून कितले बोडयो शब्द वापरला हांवें इल्लोसो इल्ले स्टडी करतना कळ्ळें 67 टायम्स 67 फावटी सांत म्हणून सांत पावल ताच्या पत्रांनी बरयता वी आर ऑल कॉल्ड टू बी सेंट्स सांत सांतां भक्तांची परब म्हळ्यार देवा थंय खंडीत महिमेंत ते जे आसात ते पूण आमकांय एक दीस थंय वचोंक आसा आनी हो आमचो भावार्थ हो आमचो बरोवचो देखून तुमचे मुखार आज ही विशय आमी नियाळ्या पूण हो विशय नियाळता आसतना हांवें सुरू करीचे आमच्या जेजू थावन की जेजूनी हें सगळें आमकां दिलां जोड दिलां कितलो बरो देव आमचो देखून तुमकां पळयतना खुशी जाता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया पूण थोड्यांक पळयतना पुरा छाप्पे आनी तोंडार हांसूय येना आज हांवें कितें पयलें रत्रेक वता आसतना पयलें सांगचें हांसा म्हणून स्मायल कित्याक हांसल्यार न्हय आनी एकलो रडता कोण रडता हय तो आमकां न्ही देवाच्या भुरग्यां बरी जियोंक सोडिना आज हांवें हें वाचप काडलें हरसिल्लो जावं आमचो देव सुमयान जेजू क्रिस्ताचो बाप ताणें जेजू थंय आमकां कितें 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 केलां सगळें थंयसर बरयलां एफेसकारांचें पत्रावसर 1:3 तावन मुखार तुमी वाचल्यार कळटा पूण एक विशय खंडीत जेजू थंय देवान आमकां ताची भुरगीं केल्यात यू एंड आय वी आर चिल्ड्रन ऑफ गॉड आमी देवाची भुरगीं देवाचे पूत आनी देवाच्यो धुवो हे आमी विसरूंक नजो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया कोण सकळ देवाची भुरगीं हात वयर करा पण हात न्हय एक हात न्ही दोनी हात देवाची भुरगीं ताळयो बिडून देवा करगां दिया जेजू देवान जेजू थंय हें सगळें केलां ह्या दिसांनी हांव इल्लें शिकोवन आसा 2 वर्सां म्हाका शिकोवंक ऑनलायन आतां म्हजें ह्या वर्साचें खाली 1 क्वॉर्टर जालें आनी 3 क्वॉर्टर आसा 1 क्वॉर्टर शिकतना म्हाका कितल्यो संगती कळ्ळ्यो की म्हळ्यार एक विशय
म्हाका खंडीत स्पश्ट जालो स्मार्ट क्लास एक हप्त्याक 2 क्लास आनी एक ऑनलायन हांवें लायव्ह आसता जे आनी US सावन हो कोर्स दितात एनकावंटर मिनिस्ट्रीज म्हणून एनकावंटर आमकां जेजू थंय एनकावंटर जावना जाल्यार आमी अशेंच जियेता आनी अशेंच मरता प्रेज द लॉर्ड देखून एनकावंटर जायचे एक ब्रेक थ्रू आमच्या जिवितांत एक ब्रेक थ्रू आमी म्हणटा जेजूक आमी भेटोंक मेळोंक आसा आनी जर तर आमी मुखार गेल्या भावार्थान खंडीत एक दीस ना एक दीस आमचे थंय एनकावंटर जाता सगळ्यां थंय कोण देवाचेर पाती येतात देवाची भुरगीं आनी ह्या भावार्थान जियोन मुखार येतात सगळ्यां थंय जाता खंडीत जाता आनी ह्या दिसांनी एक शब्द बायला गांवांत आसा आमच्या बायल्या संवसारांत आसा खंयचो शब्द बारीक कोंकणीन बारीक गाजोन आसा खंय बायल्यान खंयचो शब्द तुमी सड्ड आयकतात ह्या दिसांनी कालें भायर भायर कालें आयकता अस्मिताय म्हणून आयकता वैगी अस्मिताय खंयची अस्मिताय कोंकणी भाशेची संस्कृतीची आसून दी तें फिल्म पूण आमकां आमची खरी अस्मिताय आसा देखून ह्या क्वॉर्टरांत पयलें तांणी शिकयलें आयडेंटिटी तुजी आनी म्हजी अस्मिताय कितें आज ह्या देवाच्या भुरग्यांची हांगासर आसलीं आमी सर्व आमची अस्मिताय घाले देखून ही अस्मिताय आमकां कशी मेळ्ळ्या कोणे आमकां दिल्या देखून एक विशय स्पश्ट आनी ह्या क्लासीन मस्त तरांनी तांणी शिकयलें बायबलांत ती आमकां गोत्ता जेजू मनीस जालो खंय देव आसलो वैगी जेजू मनीस जालो आनी फिलिपिकारांचे पत्रा 2 आमी वाचया जेजूचें मन तुमचें मन जावं मंगळ बाबा म्हणे आमी कितें करना सांगी म्हळ्यार आमच्या जिवितांत आमी जेजूक मनशा दृश्टेन पळोवन आसा वी आर अप्रोचिंग गॉड ह्युमन पर्स्पेक्टीव म्हळ्यार आमी मनशांक कशें पळयता तशें देवाक पळय आनी मागतना तशेंच मागता आमी देवाक पळयतना आमी देवाच्या दृश्टेन पळयचे वी नीड टू लुक एट गॉड फ्रॉम गॉड्स पर्स्पेक्टीव देखून अनलेस आमचें मन बदल्ल्या करीत आमचें मागणें समज जायना अनलेस यू चेंज युअर थिंकींग देखून थोडीं जाणां कालें करतात म्हळ्यार रितीरे करतात आनी इल्लें हांवें समज जायचें आसतावन पिवून नजो आसतावन हांवें अशें करीचें तशें आसतावन पिवंक ना बिडी जोरोन हांवें कांय पिवंक ना तशें करूंक ना अशें करूंक ना ते जाल्यार हांव देवाक मानवता म्हण चिंता बेश्टें So we are trying to change our behavior. हांवें चिंतिल्लें मस्त वर्सां हांवें चिंतलें सुमार 14 वर्सां कमी सावन आज सावन तें चिंतिना आमचें नडतें बदल्ल्यार आमी देवाक मानवता आमी अशें केल्यार तशें केल्यार सकाळीं उठून 3 वरां मागल्यार आनी कालें तें हें केल्यार आमी देवाक मानवता स्वर्गाक वेता सगळें देवाचें देणें प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया सगळें बदलचें जाल्यार चिंता बदलचें यू हॅव टू चेंज युअर थिंकींग देखून थंयसर कालें बरयलां पळया फिलिपिकारांचें पत्र 2:25 वळतावन मुखार तुमी वाचल्यार बरें उतर कालें बरयलां हांव चिंतलो म्हाका हें म्हज्या जिवितांत येद्दोळ मसर म्हाका गोतून येतलें कोणेंय सांगूंक ना पूण ह्या दिसांनी आज तुमकां हांव मस्त गूट सांगूंक आयलां देव प्रेरीत केल्यार चक्कट तुमी समजून येतल्यात आनी ही समजून काण घेवन तुमी जियोंक वयतल्या आनी जियेत आसतना देव ही वील डेमॉन्स्ट्रेट आमचो देव चिल्लार न्ही बरो देव तुका आनी म्हाका तशी भुरगीं केल्लो आनी ह्या भावार्थ दिल्लो आनी ह्या भावार्थान ताका तेचें जियोन आज सांत भक्तान थंय कितें जालां तें आमचें थंय जायचें आनी तेंच आमचें थंय देव करतलो ही वील डू इट खंडीत करता भियेनाकात देखून भियोवची गरज हांगासर कालें बरयलां पळया फिलिपिकारांचें पत्र 2:25 वळतावन मुखार कालें बरयता देवाचें तुमचें मन क्रिस्ता जेजूचें मन जावं कितें मुखार सैमान तो देव तरी समासंपनाक तो लब्धोन रावोंक ना मागीर मनशा सारको जावन गुलामाचें रूप घेवन
आपणाक पूर्णपणी ताणें खाली केलो एम्प्टीड पूर्णपणी खाली केलो. आतां तुमचे लागीं एक सवाल, जेजून पूर्णपणी खाली केलो म्हळ्यार घालें नश्टपणी आमकां देवाचें उतर ताणें संपूर्ण आमकां दिलो तें खंडीत जेजून संपूर्ण दिलां हांवें उणें करूं ना पूण पूर्णपणी ताणें खाली गेलो हें जेजूचें मोण. सी द मायंड ऑफ जीजस. जेजूचें मोण पळया कसलें मोण तें मोण तें देवाचें मोण तें बापाचें मोण तें बापाचें योजन. दिस इज द प्लॅन ऑफ गॉड. हें देवाचें योजन आनी जेजू ह्या योजनाक आपलें मोन न्ही वय करता. बापाचें मोन आपणाचें करता ताचें योजन ताचें करता आनी तो देव जावन आसलो मनीस जाता. मगाळ भवानी म्हणे हांवें चिंतिल्लें म्हाका 2021 हांव एका तरेन गेलो थंय एक स्त्री जेजूचे गाय आसली ती चड शिकपी न्हय तिका चड शिकप नासलें देखून तिणें तिच्या शिकोवणें तशें सांगलें. जेजू थंय 2 सैमा आसली वय 2 सैमा आसली म्हणटात एक देवाचें आनी एक मनशाचें. आमचें थंय खंडीत आसा मनशा सैमार आमी आसा पूण देव आसा आमी देवा थंय जियेत आसतना न्ही की ताच्या सैमान खंडीत कृपेन आमी जियोंक जाता. पूण जेजू थंय 2 सैमा आसली थंय वय खंडीत पूण तिणें सांगलें 2021 हे जेजून देवाचें सैम खंय सांडलें तिणें म्हळें तिच्या शिकोवणेंत हें हांव चिंता हें समानी पूण तिणें म्हळें गेत्सेमनी मोळ्यान मागणें करतना बापा तुजी कुशी वय जाल्यार ही काल्स निवार नातर तुजी कुशी वय जाल्यार नातर ओडणी निवार चिनाका हांव येता म्हळें. पूण तिणें म्हळें त्या वेळार गेत्सेमनी मोळ्यांत जेजून ताचें देव सैम सांडलें आनी मनशा रुपार खुर्सा गेलो म्हणून. पूण हांवें चिंतलें हें जेजून गेत्सेमनी मोळ्यान केल्लें म्हूण. पूण फाटल्या दिसांनी हांव शिकून आसतना तांणी म्हळें थियोलॉजिकली देवशास्त्र प्रकार जेजून आपलें देव सैम ताचे थंय 2 आसात देवाचें आनी मनशाचें. पूण आपल्या स्वंत कुशेन मनीस जातना ताणें देव सैम सांडलें. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. तो देव मनीस जातना देव सैम कुशेन सांडटा बलात्कारान न्ही. जेजू कोणें बलात्कार करूं ना पूण ताणें बापाची कुशी बापाचें योजन देखून आपलें मोन बापाच्या मोनाक कुशी गेली सय गेली आनी ताणें देव सैम सांडून मनशा रुपार तो जियेलो. मनशा रुपार जियोवन ताणें अजापां गेलीं खालें पुराय केलें सक्कड केलें. लुकासून धर्मदूतांचे त्या पुस्तका वचवर 10:30 आनी 8 वळ पळया जेजू देव जावन आसलो खंडीत पूण मनीस जातना ताणें देव सैम कुशेन कोणें बलात्कार करूं ना कुशेन ओपून दिलें आनी मनशा रुपार तो जियोवन. पूण हांगासर धर्मदूतांचे त्या पुस्तका वचवर 10:30 आनी 8 वळ कालें म्हणटा देवान कशें नाजरेच्या जेजूक पवित्र आत्म्यान आनी पदवेन मागलो. पवित्र आत्म्यान आनी पदवेन देखून मनीस वय पूण पवित्र आत्म्यान जियेलो अनॉइंटेड बाय द होली स्पिरीट आनी पदवेन मागीर मुखार ह्या विशयेन तुमी आयकलां मागीर सगळ्यांनी बरें करीत गेलो. जेजू बरें करीत गेलो मागीर देवसराच्या पदवेक आसल्या बरें करीत गेलो मागीर देव ताचे सांगाता आसलो आनी जेजू बापा थंय संबंद दवरनासलो. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया. देखून इंग्लिशान ताणें म्हळें सन ऑफ गॉड became son of man so that sons of men can become sons of God. Praise the Lord hallelujah. देवाचो पूत न्ही मनशा पूत जालो आमी मनीस देवाचीं भुरगीं जावी. कोरिंथीयांचें 2 पत्र 8-9 वळ हें जेजूचें उदाहरण थंयसर सांबाळ बरयता
2 Corinthians 8:9 कितल्या बरोबरचें उतर एक उतर आनी जेजून न्ही मनीस जावन मनशा रुपार जियोन अजापां केली कित्याक म्हळ्यार आनी उपरांत जेजू गेल्या उपरांत कोणें अजापां करीचे कोणें ताच्या पाटलावदारांनी शिसांनी 12 जण कोण ते व्हडले CEO कंपनीचे कॉर्पोरेट वयगी जेजून कित्याक मार्क्स लिवपाक दिलें हांव विंचलें साद्या लोकांक घाल्याक विंचलें कित्याक तांची मनां परिवर्तन करीत प्रेज द लॉर्ड हालेलुया जेजून व्हडल्या मनशांक विंचुना डिग्री आसल्यांक तांकां हांकां आनी शिकप आसल्यांक PhD आसल्यांक विंचुना कित्याक जेजू गोत्तारलें तांकां बदलूंक गेल्लें खस्त पूण ह्या साद्या लोकांक 3 वर्सां सांगाताक आनी घेवन शिकयलें देवाच्या राजा विशयी शिकयलें आनी अजापां केलें हांव चिंतालो आमी रितीर दिल्यार मात्र पुरो म्हणून देवाचें उतर अजापां करची नाका म्हणून प्रेज द लॉर्ड हालेलुया मगाळ बाबा आनी बनी जर आमी खाली रितीर दिता देवाचें उतर दिता पूण आमी आमची पदवी वा देवान दिल्ली देणी वापरिना तर आमी खाली बायबल एक वांटो मात्र पती येता देवाचें राज म्हळ्यार बरी खबर परगड करची आनी पिडे सांग बोरें करचें देवसार धांवडावचें आनी हें जाता हें आमचें थंय पाद्रापांक मात्र न्ही सगळ्यांक तुमकां जाता देखून तुमी पातयेचे बिलीव देखून जेजू मनीस जावन मनशा रुपार जियोन मनशा रुपार सुवार्ता प्रगट करून मनशा रुपार पूण पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन आनी बापा थंय ताणें दवरल्या संबंधाक लागून ताणें हें सगळें केलें आनी तें मात्र न्ही उपरांत शिसांनी करीचे आनी शिसांक ही पदवी देखून जेजून देवाची महिमा प्रगट केली आनी उपरांत शिसांक ती पदवी दिली की ना देखून जेजू ताची अस्मिताय आयडेंटिटी ताची अस्मिताय कितें देवाचो पूत केदोळाय विसरलो ना त्या अस्मितायेन तो जियेलो आयडेंटिटी प्रेज द लॉर्ड हालेलुया पळय मंगळार ती आयडेंटिटी काडूंक एकलो आयलो कोण आयलो आदांक आनी एवेक न्ही तशेंच रचलें गे मनशाक सर्वे रचतना तांकां देवाच्या सारक्याची स्वरुपाची रचली तांणी कांय करूं ना तांकां देवान न्ही ताच्या सारक्याची स्वरुपाची हें देणें दीस अ गिफ्ट पूण एकलो आयलो एकलो आदांक आनी एवेक मेळोंक आयलो उपरांत जेजू की मेळो आज आमकांय मेळोंक येता न्ही कोण तो ताची न्ही ताची कालें म्हणटा ताचें चिंताप कान घेवन आयलो ताचें चिंताप कालें ताचें चिंताप दुसरें पूण देवाचें चिंताप वेगळें देवाचें येवजण तें आमचें आनी देवाचें मन आमचें जाय ताचें चिंताप न्ही ताचें मन न्ही आनी ताचें चिंताप कसलें तो पयलो व्यक्ती आमकां देवातान पयस करसून ताचें चिंताप आयजाया आमी वाशा इजाया प्रवास ग्रंथ तुमकां तुमचे कडेन आसा जाल्यार उक्ते करा आयजाया 12-14 इजाया प्रवास ग्रंथ स्वर 12-14 वळ थंयसर आमकां स्क्रीनार दिसता पळया आमची अस्मिताय जेजून मात ताची आयडेंटिटी अस्मिताय सांडूंक ना केदोळाय खंयच्याय वेळार कालें ताका कोणें सैतानान नाडलें जाल्यार सांडूं ना पूण हांगासर इजाया प्रवास ग्रंथ स्वर 12-14 वळ देवाचें उतर हांगासर पळया स्क्रीनार पडटा आसलें पूण पळय हांगासर सकाळींच्या नखेत्रा कोण तो सकाळींचे नखेत्र कोण मॉर्निंग स्टार जेजू न्ही हें सैताना विशयन बरयलां पळया सकाळींच्या नखेत्रा फांत्याच्या पुता तूं कसो आकाशा वयलो सकला पडलाय कसो पडलाय तूं कशें पळया राष्ट्रांचेर जैत वेल्लो तूं कसो धरणीर शेवटलाय मुखार वास मुखार कितें बरयलां तूं तुज्या काळजान म्हणटलोय हांव आकाशार चडतलो मागीर देवाच्या नखेत्रां प्रास वयर म्हजें सिंहासन दवरतलो मागीर उत्तरेच्या शिमेर आसा त्या जमेदीच्या पर्वतार हांव म्हजी बसका घेतलो मुखार 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 कालें बरयलां आतां पळया आतां बऱ्या हांव कुपां प्रास ऊंच सोडतलो महोन्नता सारको हांव जातलो
हांव अशें करता अशें करता अशें करता आमी म्हणटा आज हांव मागणें करता तेर्स करता उपादेश पाळटा कोणाक लुटिना उपादेश आनी इगर्ज पुरो पाळटा देखून हांव सीदा सर्गाक येता मग भवानी म्हणी आख्या काले म्हणटात गोता इंग्लिशान परफॉर्मन्स मेंटालिटी परफॉर्मन्स म्हळ्यार कालें हांव करता हांवें केल्यार No, Christianity not about performance. Christi जीवित performance नाय आनी हें चिंतप सैतानाचें हांव करता अशें करता तशें करता हांव वयर म्हजें सिंहासन देवाच्या सिंहासना वयर हांव मोहनता सारको जाता आनी ताणें आनी अशें चिंतलो तो सैतान पयल्लो खंय ताणें पयलें अशें चिंतलें अशें करता म्हणटा थंय झूज जालें वयर सरकार न्ही झूज जालें ताचे मदें ताचें दूत आनी मिंगेल आनी ताचें दूत आनी ह्या झुजान तो चलवलो ताका धरणी लोटलो सकला घालो आनी ताणें येवन चिंतप कोणाच्या मतीन घालें गोताय पयलें कोणाच्या मतीन घालें कोणाच्या आदाम आनी एवेच्या वय सारकें एवेच्या मतीन ताणें येवन घालें म्हळें पळय आदाम आनी एवेक देवान कशें रचलें ताच्या सारक्याची स्वरूपाय इमेज अँड लायकनेस पण आतां सैतान येता तिसरावो स्वर तुमी ह्या रुखाचें फळ केल्यार देवा बरी जातात ताचें चिंता तुमी अशें केल्यार अशें परफॉर्मन्स आज आमचें थंय आसलें चिंताप हांवें अशें केल्यार बरी जाता पळय परफॉर्मन्स म्हाका येना आमी कांय करन सर्गाक वचोंक जायना यू कॅनॉट अर्न इंग्लिशान म्हणटात अर्निंग आमी कितेंय करून देवाची भुरगीं आमी कितेंय करून सर्ग जोडूंक नो जायना आमी कितेंय करून शांत जावंक जायना आतां हें चिंतप ताणें आदाम आनी एवेक मातणी ती पडली ताणें सैतानाक कितें दिलें मागीर ती पडली आसूं पूण हेंच चिंतप ताचें चिंतप आनी जेजू मुखार आयलो तो वयगी तीन ताळण्यो खंय खंयच्यो त्यो पयली ताळणी म्हळें तूं देवाचो पूत वय जाल्यार कालेंगर तुमकां कोत्ता न्ही कालेंगर पातोर आसले पातोर आसले उंडे केल्यार देवाचो पूत तूं जेजू म्हणलो हांव कालें करन देवाचो पूत जायना हांव देवाचो पूत हांव जाणा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया देखून जेजून सैतानाक कितें दिवना पूण देवाचें उतर वा ताची अस्मिताय कितें म्हणून जेजून मोतीक आसलें ताच्या अस्मितायेन घट्ट पातयलो आनी तशें जियेलो आनी देवाच्या कृपेन पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन सगळें ताणें केलें प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देखून आज मुखार भवानी म्हणे आमची आयडेंटिटी आमची अस्मिताय आमी जोडूंक जायना वी कॅन नॉट अर्न पूण आमी आपणायचे भावडटान देखून कितले जाणां तुमी पाती येतात तुमी देवाचीं भुरगीं म्हणून आज मात्र न्ही हर एका दिसा सकाळीं उठून सांगिचे हांव देवाचो देखून सैताना तुका अधिकार ना म्हजे तें आशा भियाक अधिकार ना जेजूच्या नांवान सगळें वेता वेन यू बिलीव सगळें देवान जोड दिलां कितलीं देणी आसात भावट देणे जेजू व्हडतें देणें आनी जेजू थंय देवान आमकां सकळ जोड दिलां देखून आज एक कराळ स्थिती हांव शिकतना म्हाका शिकयलें आमच्या इगर्ज मतेन आज आमी सैतानाक चड महिमा दिल्या तशें जावन नजो तशें जावन नजो मूड भितर कोण्णें सैतानाक कितें दिवन नजो सैतानाक महिमा जावन नजो देवाक महिमा दिजे जेजून कशें पवित्र आत्म्या मुखार न्ही जियोन ताच्या अस्मिताय आयडेंटिटी अस्मिताय तशें जियोन सैतानाक कितें दिनासतना देवाच्या योजना खुशेन आपणाचें देव सैम सांडून खुशेन आनी देवाची योजना सायगावन देवाक महिमा दिली प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया
आनी तीच पदवी अधिकार जेजून उपरांत ताचे उपरांत शिसांक दिली. मार्कस वंजला वसर 17 वसर ना 16 17 आनी 18 वळ पळया 17 आनी 18 वळ तो अधिकार देखून तुका आनी म्हाका ही अस्मिताय आसा. आमची अस्मिताय आयडेंटिटी केदोळा आमकां मेळिल्ली गोत्ता की तुमकां केदोळा मेळ्ळी ही आयडेंटिटी खंय मेळ्ळी? हा व्हेरी गूड. गोत्ता बावतिस्मांत आमकां 3 संगती जाल्यात. प्रॉफेट आनी घालें प्रवादी याजक आनी राय. यू आर किंग आनी तुमी राणी. राय बरी राणी हे बरी पूण आज पळयता क्रिस्तांवांची तोंडां पळयता थोडीं जाणां मोगाळ भवानी भणी. आनी एक विशय तांणी सांगलें सगळं म्हज्या मतींदा काळजांदा तांणी आमकां शिकयतना शिकयलें मेनी हॅव बिकम victims of their circumstances. मोस्ट जाणां तांच्या परिस्थितीक बली जाल्लीं आज दिसून येता. थोडीं बियाक बली जाल्यान, थोडीं पिडेक बली जाल्यान आनी थोडीं रिणाक बली जाल्यान. थोडीं तांच्या मतींत आज गेलां जायना. एक चिंतापूच चड गळ जाला. आमचें चिंताप आज नवें जायचें कशें जाता? देवाचें उतर वाचल्यार जाता आनी देवाची जानवाय आमी जोडल्यार जाता. संवसारी न्हय देवाची. देखून आमी कोण देवा थंय वा जेजू थंय आमी कोण आनी कशें जेजू आमकां बरी देख दिल्या आनी हे सगळें पदवी दिल्या आनी ती पदवी वा जेजू थंय आमी कोण आमची अस्मिताय कितें जशें आमी जियेतना आमची पदवी वापरतना आमी आमच्या परिस्थितीचे गुलाम जायचे म्हणून ना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. कितलींशीं जाणां आज चिंतात हांव भशेन पिडेंत आसा आनी पिडेन मोरोन देवाक महिमा दिता म्हूण. कोणें सांगलें? भणायलां. आमकां हें पुरो आमच्या मतींत घाला. भावार्थ तुका भावार्थ आसा जेजून म्हळें जुवांव वंजला वसर 14-12 वळ काले म्हणालो जॉन चॅप्टर हे वर्षा ही पदवी पयले वर्षा वस सतमंतल्यांक असल्या असर्यांची काले मेळटा पदवी मेळटली. घट्ट वाचा घट्ट. कित्याक कोताय तुमी घट्ट वाचतना यू आर कन्फर्मिंग युअर सेल्फ इन ट्रूथ. तुमी सतांत रुता जातात. सैतानाच्यो फोटी भायर घालतात. देखून तुमी व्हडल्यान म्हणचे इगर्जी घेतना मागणें करतना मिसान वांटो घेतना जाप दितना बावर्थाची उसारणी करतना बरेंकन करा. कित्याक गी म्हळ्यार तुमी कितें म्हणटात तशें जाता. देखून व्हडल्यान म्हणचे थोडीं जाणां इगर्जी घेवन अशें कोणीय म्हणून कांय मेळना. मागण्याक आयलीं थोडीं तोंडूच दुखतना. से प्रोक्लेम डिक्लेअर ट्रूथ. आजकाल हांव सिस्टरांक रेतीरेक वता पोरू बेदनी सिस्टरांक कोण सुमार एक कितली 38 40 जाणां आहलीं. कितली प्राय तांची वता 50 60 70 एकली 91. आनी तांकां दुसरे दिसा हांवें आराधन चलयलें सांगलें आज तुमी एक लिस्ट करा सैतानाच्यो फोटी पुरो बरोवन हाडा आनी ताचे विरोध देवाची सतां पुरो बरोवन हाडा. सैतानाच्यो फोटी सक्रामेंता मुखार दवरा. देवाची सतां जेजूच्या नांवान घट्ट उसारा. पुरा त्यो फोटी मोडतात मागीर तुमी बरीं जातात. सिस्टरानो सुरवेच्या दिसा हांवें तांकां पळयलें मागीर 1-2 दिसांनी बरें तांची तोंडां फुल्लीं आनी बरें 91 वर्सांची 1.5 वर 3 वरां बसतालीं मागतालीं आनी ती म्हणटालीं कोणेंय आमकां अशें शिकोवना बाद. आमकां पयलें कित्याक कोताय मगाळ भवानी म्हणी आज सांता भक्तां विशीं आमी म्हणटा आज तांणी देवाक महिमा दिल्या. तांच्या जिवितान महिमा दिल्या. देखून तांकां आज महिमेवंत केल्या. आज ती महिमा दितात. देखून आज आमी मेल्या उपरांत न्ही आज जस देवाक महिमा दिवचे. देवान आमकां रचल्यात ताचे खातीर ताका महिमा दी आनी आमकां जिवीत बरोवन वमताच्या मापान आमचे थंय दिसून घेवचे. खंडीत जाता. केदोळा आमी फाती येता. केदोळा आमी न्ही बावर्थाची सतां घेता. आमी देवाची भुरगीं जेजू थंय ताणें सोडयलां आनी आमकां ही अस्मिताय आसा. तशा भुरग्यांचे अधिकार आसा.
ताणें आमकां सगळो अधिकार दिला. शिसांक मात्र न्ही, ते 12 जाण तांणी केलां. तांचे विशयन आमी आनी कांय दुसरें कांय सांगूंक जायना. बरेंच सांगियेत तांणी केलां. ते 12 जाण बरें करून येयल्यात. सगळ्या संवसारार वचून सुवार्ता परगट केल्या. आमच्या भारताक एकलो आयलो आनी तांणी बरें करून केलां मात न्ही, तांणी जिवी दिलो न्ही. कितले जाण मारतीर मेले? कितले जाण? 11 जाण. एकलो मात्र कटल्यार न्हिदले कडेन प्रायेन. मागीर तो ताणें मातसो बरें करून बरयलें देव मोग म्हणून. आखरेक ताका कहाणी सम आयकनातले दोळे दिसनातले काय, पूण जाल्यार तो म्हणटालो खंय देव म्हळ्यार गॉड इज लव. देव मोग करता खंडीत. आज आमी पातयेचे देव आमचो मोग करता. देव तूं दांत एक वांटो दिना म्हण तुजो मोग उणो करना. देव तुवें पातकां केल्याय म्हणून तुका पातकी म्हण पळयना. नेवर. देखून देवाक देवा बरी. आनी ह्या दिसांनी हांव आनी एक विशय शिकलो. घालें वता हांव केदोळे मनशां आहलें. अरे हो, हांव जर तर बरें करून जियेना जाल्यार आज खंय म्हणी सुकल्यार हेंगे आज देवाक दुखता म्हणून. कोणाक दुखता? पळय गे आमी कितले आमी देवाक मनशां बरीच पळयता. मग भवानी म्हणी देवाक दुखना. ही इज बियॉन्ड युअर इमोशन्स. देवाक दुखता न्हय, देव आशेता. तुवें सैतनाक इडें दिवन भियान आनी घालें तशें घालें ही कंत बेजाराय भे फिडा शिडा दवरून तशें पवित्र आत्म्या अडकळ घालून नजो. पवित्र आत्म्या अडकळ घालनाका. आज तुजे मुखान देवाक महिमा जायचे. गॉड वॉन्ट्स यू टू ग्लोरिफाय हिम. आज त्या संत भक्तांनी कितें केलां न्हय, आज ते हांगा आसतना तुवें आनी हांवें करीचें आनी हें जाता. देव करता. तुका आनी म्हाका रचलो देव, तुका आनी म्हाका सोडयलेलो देव, तुजें आनी म्हजें तें जियोन सवो देव. ह्या संवसारांत आत्म्या प्रास बळादीक बिलीव इन हिम. पातयेल्यार जाता. ताणें दिल्ली ती काले म्हणटा पदवी. आनी पळया थंयसर म्हजें नांव देवसार. हे देवसार भायर वचचें. खंयचे देवसार? येत पातयेनी ना. दुबाव आनी घालें भे आनी घालें कंत आनी लस मोर्याद घालें आसा. मोर्याद खंयची मोर्याद? संवसाराची मात्र. जेजू ख्रिश्चन आमी वाचता. लज म्हूण लकी नासतना खुर्सा गेलो खंय जेजू. वय गे खंय बरयलां? आपणाक मेळोवंक आसा त्या महिमे खातीर देव जेजू लज म्हूण लकी नासतना नालिसाचें मरण मरोंक तयार जालो. कोणाची लज मर्याद? जेजू खालें म्हळें कोणें? पिसो म्हळें. देवसार लागला म्हळें. देवसाराच्या मुखेली बेलची मुखान देवसार धांवडायता. ग्लाटन पोटारी म्हळें. ताका गोत्तालें तो पोटारी न्ही, पिसो न्ही, गाय न्ही. तो कोण? देवाचो आमी. कोणें काय गेल्या. ताणें अशें म्हळें तशें म्हळें. शी म्हणून दीत. पूण तूं कोण म्हण तुका गोत्ता? तूं देवा थंय जेजू थंय तुका देवाचो भुरगो पूत आनी अस्मिताय तशें थंय संबंद आसा कर. पातये आनी मुखार सर. आनी ताणें दिल्ली पदवी वापर. तुजें मिसांव कर. तुका घालें मिसांव दिलां कर. आनी हांगासर पळया म्हजें नांव देवसार सोडयतलें. मागीर नव्या भासांनी उलयतले. मागीर मुखार सोरोप हातान धरूंक शकतले. सोरोप वायट अशें रूप इवल हातान धरूंक शकतले. भिवूंच नाका. ताणें हें केलां तें केलां माट केलां. ओट न्ही. जेजूच्या नांवान बंदी कर. जाता न्ही? जायना गेलियस खंय कितली पदवी आहा. बंदी केल्यार जालें. जेजूचें नांव वापर. त्या नांवाची पदवी. देखून तुजी अस्मिताय कान घेवन तुवें जियेल्यार देवा थंय एक बरो संबंद तुवें आसा केलाय तर जेजूचें नांव कान घेवन तुका दिल्ली पदवी कान घेवन जिये. God will demonstrate his power. तुझे थंय अशा पद्दतीन चकडां थंय. आनी मुखार घालें बरें ना. मागीर बादाक जायना. मागीर पिडे संचेर हात दवरून तांकां
आमी घाले म्हणटा हांव आज कोणी आमचे मुखार आयल्यार न्ही काल फोन केल्यार आमकां म्हणल्यार फादर माग आज अशें जालां तशें जालां कालें करता म्हाका मातसो कश्ट पिडा तें आसा आनी आमी म्हणटा हांव जायत बय भिये नाका हांव तुजे खातीर मागता तुजे खातीर मागता न्ही मागून सोड मागता म्हण नाका जेजूच्या नांवान तुजी पिडा ह्या घडये बरी जावं Pray. वस्तू जाणां आमी मागिना मगाळ भवानी वनी आमचे मागणे कालें जालां आमच्या मागण्यांत कांय ना ड्रायनेस कालें ना रिलेशनशीप ना संबंध ना देखून आज अशें जाल्यां हांव चोडांची मागणी 24 hours मागतात बट नो फेथ रिलेशनशिप संबंध ना जेजू थंय एक संबंध आसा करा बिलीव मागणे कर देवाचे उदरवास संबंध आनी अस्मिताय आयडेंटिटी तुका दिल्ली पदवी आनी शिसांनी केलें आज जेजू अशें ता तुजे मुखान म्हजे मुखान ताची महिमा परगट जायजे आनी ताणें घालें म्हळें शिसांक म्हळें आमकांय म्हणटा जो हांव समजला वसर 14-12 ओळ जॉन 14:12 काल म्हणटा जेजू जो कोण म्हाका सत म्हणटा तो हांव करता ती कामां करतलो मागीर इतलेंच न्हय अच्छा ताच्या की वर्ती कामां करतलो आज सांता भक्तांक पळया हांवें आयकल्ले प्रकार आमच्या कातोलीक इगर्ज मातेन खंय रेकॉर्डेड केसीस रेकॉर्डेड बरयन दाखले बरयल्ले ते हिस्ट्री रेकॉर्डेड आमचे चरित्रेन आसात कातोलीक पवित्र कामां करतलो कित्याक हांव बापा सरशी वेता तर आमी खंय बसून आसा आज आमचे सांत भक्त खंय बसून आसा लूक फ्रॉम हेबाव आमी देवाक कशें पळोवचें सकयल जावन वयर ना वयर जावन सकयल पळयचें की आमी ऑलरेडी थंय बसून आसा खंय आमचे सांत भक्तांनी गेला जेजू गेला बापा जर्शी गेला थंय बसून आसा आमचे खातीर मागता विनंती करता देखून आमी जेजू सरशी वा जेजू थंय आसा संबंध आसा तर आमी थंय बसल्या आनी मागचें जाता खंडीत जाता आनी हेंच उतर न्हय शिसांनी तांणी बरें केलें मागीर सांत भक्तांनी म्हळ्यार हांवें म्हळें आमच्या इगर्ज मातेच्या चरित्रेन कातोलीक पवित्र सभेच्या 450+ केसीस आसात कितले कोत्ताय 450 चड केसीस आसात खंय मेल्ल्यांक जिवन केल्ल्यो केस बायबलान कितल्यो आसात कोणी सांगा बायबलान कितल्यो आसात मेल्ल्यांक जिवन केल्ल्यो केस जेजून 3 मात एक जायराची धूव आनी एक लाजर आनी एक विधवीच्या पुताक 3 मात ते जेजून मागीर 2 शिसांनी 5 नव्या सोल्ल्यान आनी एक 3 पोरण्या सोल्ल्यान मुमार 8 मात रात बायबलान पूण कातोलीक पवित्र सभेच्या चरित्रेन हिस्ट्री 450+ तातूंत एकलो सांत विन्सेंट फेरार ताची इगर्ज खंय आसा वॉलेन्सिया ताणें 38 केसीस मेल्ल्यांक जिवन केल्लें सांत भक्त अखंड भावट विश्वास देवाचेर ताच्या पदवेचेर आनी तांची अस्मिताय कोण ते देवा थंय आनी जेजून न्ही देवान जेजू थंय कितें तांकां जोड दिलां तें आपणावन जियेल्ले मनीस वर्ती कामां केल्ले म्हाका भवानी म्हणे देखून तुका आनी म्हाका हें आपोवणें आसा आस देखून आमी अशेंच जाल्यार पावना अशेंच जियेल्यार आमी आमचेच खातीर जियेल्यार पावना क्रिस्ती जिवीत आमचे खातीर जियोवचें न्हय तो स्वार्थ आमी देवा खातीर ताच्या महिमे खातीर जिखून जेजू काले म्हणटा पळया मातेव समजला वचवर 5:13 ओळतान वचल्यार 2 संख्या 16 ओळ वाचा 16 मॅथ्यू चॅप्टर 5:16 तुमी पृथ्वीचे मीठ संवसाराचो उजवाड मागीर 16 ओळ तसो तुमचो उजवाड मनशा मुखार परसळूं ते तुमच्यो बऱ्यो करण्यो पळोव आनी आमच्या सर्गींच्या बापाक
कितल्या जणांनी आज देवाक महिमा दिल्या आज भयंकर त्या अस्मितायेन देवाची भुरगीं म्हणून तुम्ही तशें जियेल्यात आज देव सैतना किडे ना अधिकार ना थिंक ऑफ दिस आज ही शिकोवन जावन मागणें जावन आज सावन अशें चिंतूंक आनी अशें करूंक जियोंक मुखार सरा खंडीत देव तुमचे देंगी अजापां करतलो खंडीत थोडी जाणांनी चिंतचें फादर कशें न्ही शिसांक म्हाका आनी एक विशय कळ्ळो गुट घालंक वता आमी चिंतचें अजापां करचें कोणें ते कोण भाग्यवान आसात पवित्र न्ही होली होली न्ही तांचे थंय पाताक कोणें म्हळें पाताक ना म्हणलो अशें न्ही ह्या शिसांक 12 जाणांक जेजून विंचलें खंय तांकां पयलें पवित्र करूं ना ताणें तांकां पयलें कालें दिलें पदवी दिले शिसांक विंचतना तुमी बायबलान वाचलां गे 12 जाणांक जेजून विंचलें खंय तांकां पदवी दिली देवसार धांवडावचें पिडा गुण करचें हे गेले आतां हे 12 जण मात न्ही ते आनी एक आसा आनी एक पंगडा 22 70 72 लोकांच्या वांजेलान 10व्या वर्सांत आमी पळयता आनी 22 70 जाणां दोन जाणांक धाडले जेजू खंय वचोंक थंय त्या हडल्यांक शहरांक धाडले आनी तांकां पदवी दिली पिडा गुण करूंक हे सक्कड गेले 22 70 72 वचोन फाटीं येवन आनी रिपोर्ट दिलो कसलो रिपोर्ट कोता लूक चॅप्टर 10 न्ही गे 10 19 गे 17 वर्ड 17 वर्डान वाचा थंयसर आमकां कळटा वांजेल वाचुचें तुमी बरें वाचुचें वांजेल वाचनाक आनी हे बूक न्हय बरें थोडे विशय वांजेलाचे आमकां गुंतूनात म्हाकाय गुंतूनातलें फाटल्या दिसांनी मस्त मस्त हांव शिकून 2 वर्सां म्हाका शिकोवंक प्रेज 2 वर्सां बरें हे वांजेलांत न्ही जेजून कालें गेलां कित्याक अजाप केलें हर एक अजाप जेजून केल्लें ताका एक उद्देश आहा काल्याक शिकोवंक जेजू गेल्या उपरांत शिसांनी करीचे आनी शिसां उपरांत आतां आमी ह्या 22 70 जाणांनी केलां तर आज आमी करीचे हें सगळें जाता केदोळा तूं पातये जाय आमी करचें कांय ना आमी जोडचें कांय ना आमी पातयेवचें आपणावचें रिसीव आमी आपणायल्यार जालें आज तुमी हांगासर आसात आतां इल्ल्या वेळान आमी आराधना सुरू करता इफ यू बिलीव म्हाका शिकयतना 3 संगती तांणी सांगलें बिलीव रिसीव एंड ब्लेस पातये कान घे आशिर्वाद घाल जाता बिलीव एंड रिसीव एंड ब्लेस इट जेजूच्या नांवान आनी आज तुमी देखून हांवें आयकलें बाबान म्हळें वडलो हांव थंय येतना कोणी खाली येता आनी वचना खंडीत जायना खाली येता वचनात तुमी बिलकुल वचनात देखून तुमी परिस्थिती पळोवची नाका आज त्या परिस्थितीन देवाक आनी आमकां एक विशय ताणें शिकयलो हांव तुमकां शिकयतां एक परिस्थिती तुजे मुखार आयल्यार अशें चिंत वॉट वूड जीजस थिंक जेजू कितें चिंता तुमी बायबलान पळयलां न्हय जेजू लोकांचे जमे पळोवन ताचें काळीज कालें कनवळ्यान बोले मुगाळ बाबा आनी म्हणे अजापां जायचे जाल्यार कनवळाय जायचे की नाका तुमी मागीचे जाल्यार आज इज्रायल पॅलेस्टिना खातीर तुमी मागतात की ना मागाचे जाल्यार इल्लीशी बिरमोत पावचे आमकां बिरमोत दिसाचे त्या लोकांची त्या कश्टूंच्या त्या भाव भयणीची आमी पळोवन आसा टीव्हीर इल्लें पळयलां खंयचें सत पटी आमकां गोतूना पूण आमी इतलें जाणां ती कश्ट जातात कोणाच्यागी स्वार्थाक लागून ह्या देवसराक इडेन दिवन आस तांकां स्वार्थ तांकां हंकार तांकां हुद्दो तांकां हांगासर पावरफूल पूण हो लोक आनी जेजून पळयलें आनी जेजूक बिरमोत दिसली देखून बिरमोत दिसल्या वेळार अजापां गेले प्रेज द लॉर्ड हालेलुया जेजूक थोडेपणी कोणेंय विचारुना अजापा करून विधवीच्या पुताक बरें ताका जीव करतना जेजून विधवीक पळयलें एकलो सुपूत वो पूत आतां मेला हिचें दूख पळय जेजून तें दूख ताका कळ्ळें तिचें दूख आनी तो कळवळ्ळो आनी ह्या कळवळ्यान न्ही ताका तें मस्सू न्ही ताचें काळी सुरसुरलें देखून ताणें विधवीन कांय विचारूंक ना म्हज्या पुताक बरें कर जीव कर म्हूण विचारूना वचोन थंय ताचें मोडें मोर मोडटली पेट मोरणाची पेट धरली
उठ जालें 4,000-5,000 लोकांक जेवण दिताना जेजून न्ही जेजून हें काम शिसांक दिल्लें तुमी काले म्हणी तांकां दिया म्हणून हे शिस्त कालें करतात कोता हे शिस्त जेजून तांकां काम दिलें असायनमेंट काम वचून ह्या लोकांक तुमींद काले म्हणी दिया म्हणून हे वचून तांणी पुरो सोदून काडलें कालीक 2 मासल्यो आनी 5 उडे कालें करचें आमी तशेंच आमची परिस्थिती पळोवन कालें करचें काय ना आमी तशेंच चिंता मग आमी वी हॅव टू थिंक डिफरंटली आतां आनी घालून चिंतलें आनी मनशा दृश्टीर चिंतलें ह्युमन पर्स्पेक्टीव 2 मासल्यो 5 उडे इतल्या 5,000 ताच्या की चड 5,000 दादले मात हांकां खंय सोम्या म्हणून तितल्यार हांकां दिल्लें काम आमी घालें करता वो बॉस जेजू बॉस आनी हे शिस्त कोण काम करचें बॉसान काम दिल्यार हे काम दिल्लें येवन बॉसा कडेन सांगचें तूं कर कंपनीन तशें केल्यार घालून जाता कान्न उडयता तुका मागीर काम ना आमी तशेंच करता तशें करूंक ना बिलीफ पातये जर तर हें काम देवान तुका दिलां खंयच्याय मनशाक तुजे चडशें हाडला ताची परिस्थिती तो सांगता तर तुका पदवी आसा तुवें पातयेल्यार बिलीव जेजूच्या नांवान मागल्यार मागणें करलें आमी परिस्थिती पळोवन ताणें सांगलें आयकोन तोय रडता 2 मासली 5 उंडे काय करूंक जायना आमी तशेंच तडपडी मग देखून अनलेस यू थिंक लायक गॉड देवाचें मन देवा बरी चिंतल्या शिवाय जायना इजाय प्रवादी म्हणटा म्हजी चिन्ना तुमची चिन्ना म्हजो वाटो तुमचो वाटो न्हय फरक देखून वो अंतर समाजाचे रोमाकारांचें पत्र वस्वर 12 दुसरी ओळ रोमन्स चॅप्टर 12:2 केदळ आमचें चिंतप समा जाता आमचें मन परिवर्तन जाता संवसाराची साल तुमी आदारी नाकात संवसार कशें चिंती नाकात संवसार कशें पातयेता तशें न्हय संवसारी रिती प्रकार देवाक लागीं सरनाकात मोगाळ भवान वी डू अ बिग मिस्टेक व्हडलो आमचो न्ही मिस्टेक आमची चूक कितें आमी संवसारी रिती प्रकार देवाक लागीं सरून आसा नो रिन्यूवल हॅज टू कम इन द मायंड आमचें मन बदल्ल्या करीत दुसरें कांय बदलना मन बदल्ल्यार चिंता बदल्ल्यार जेजू बरी चिंतल्यार जेजू बरी उलयल्यार जेजू बरी जियेल्यार जेजू कितें चिंता म्हणून एक घडी चिंत केल्यार जाता हांगासर पळया ह्या संवसाराची साल तुमी मागीर व्हडल्यान वचा नवी बदलाक तुमची मोना नवी जावं संवसारी रिती प्रकार डोंट अप्रोच गॉड तशें देव तो मनीस न्हय आनी आमकां ताची भुरगीं गेल्लो अस्मिताय ताणेंच आमकां जोड दिल्ली आनी ताणेंच पदवी दिल्या बावतिजमान आमकां मेळ्ळ्या आतां मुखार वचचें देवाचें उतर वाचून शिकोवन समजोन आनी देवाची महिमा आमी प्रगट करूंक सांता भक्तांनी गेल्या चोक्कड सांतांनी तांकां दिल्ली कृपा सांत आंतोनीन कितली अजाप कितली एटलिस्ट तो नांव हाडला कितले अजाप तांणी गेल्या आसूं आनी हांवें आमी थोडे पडी अशें जायना म्हणचें जाता कित्याक जायना पळया त्या संवसाराची साल आदारिना बदला तुमची मोना नवी जावं तुमच्या जिणेचें रुपांतर जावं कशें रुपांतर जाता केदळ तूं देवा बरी चिंताय उलयताय आनी अस्मिताय कान घेवन येताय ट्रान्सफॉर्मेशन वील कम सोमा जाता शिसांक पयलें सोमार तांकां सोमा केलें कालें तांकां पवित्र केलें मागीर पदवी दिली नो पयलें पदवी दिली आनी ते जेजू समेन जियोन जेजू बरी न्ही चिंतूंक उलोवंक करूंक ते मुखार सरले पवित्र आत्म्याच्या न्ही पवित्र आत्मा आयिल्लोच पेंतकोस्ता उपरांत बियोनान सगळें रुपांतर जालें 12 जण अपोस्तलां आमचें तें पळया देखून तुमचे जिणेचें रुपांतर जावन तो वळ तुमी देवाची खुशी कितें म्हूण सोदून काडूंक पावतल्यात खंयचें बरें देवाक मानता तसलें आनी संपूर्ण म्हणून
समजून घेतल्या देखून मग भगवान म्हणे देवाशता आमी महिमा दिजे सांता भक्तां बरी सगळ्यांनी आणि एकडे आमकां वाचूंक मेळटा जॉन चॅप्टर 15-16 जो हांव सोंजला सर 15-16 ओळ देवाचे उतर म्हणटा तुमी म्हाका विंचून काडूंक ना. ह्या दिसांनी हांव सिस्टरांक रेतीर दिवंक येता आसतना हांवें एक मागणें न्ही हांवें केलां सेमिनारीन पयले आमी देवा तांणी बरो आज कोण पाद्रा सिस्टरां आनी आसात न्ही धार्मीक भाव भयणी तांणी वचून मागचें देवा हांव ना फावो जाल्यार म्हाका तुवें विंचलाय. देवा तुका कोणें म्हळें ना फावो म्हणून. हें मागणें कितल्यो फोटी भितर गेल्यात न्हय केवीन कोणें भितर गेल्यो फोटी आज कोण आमी म्हणटा हांव आज सकाळीं म्हणटा हांव देवाचो भुरगो देवान म्हाका पदवी दिल्या अधिकार दिला सो आय प्रे देखून हांव मागतां आणि हे सगळे हांवें जोडिल्लें न्ही हे सगळे हांवें जोडून काण घेवना म्हाका न्ही म्हज्या काले माय मेरिट्स म्हजे थंय न्ही हांव बरो आसा हांवें हें केलां देखून म्हाका देवान दिलां न्हू हें ताच्या स्वंत ताच्याच कुशेन म्हाका दिल्लें ताणें हें दिल्लें हांवें आपणावचें आनी तें काण घेवन जियोवचें. देखून आमी काल्याक देवा मुखार वचून हांव ना फावो जाल्यार म्हाका तुवें विंचलाय न्हू म्हाका तुवें विंचलाय देखून तुका अर्गां देवा. You have chosen me. हांव एक तुजे हातेर आज हांव तुका महिमा दिता. जेजू म्हणटा काल म्हणटा तुमी म्हाका विंचून काडूंक ना हांवें तुमकां विंचल्यात. मागीर तुमी भायर सर वचून कालें दिजे इल्लें न्ही कितलें ते वोपार दिला न्ही जेजून ओंपियाची वोपार 30, 60 आनी 100 तितले म्हणी दिल्या 30% दिल्यार व्हड न्ही पूण 30 न्हय एम एट 60, 100 हांगासर उरचें तसलें फळ दिसय म्हण अशें म्हज्या नांवान बापा लागीं तुमी मागतात तें सगळें तुमकां दितलो आनी हांवें करचीं कामां तुमी करतात आनी म्हज्या की वर्तीं कामां खंडी जाता. बिलीव पातये हरी एक सांत भक्त मोगाळ भवान म्हणी आज कितले सांत भक्त आसात थोडे महिमेवंत आसात. इगर्ज मतां आमकां शिकयता जेजूच्या मिस्ती कुडीचे 3 हंत आसात. खंयचे 3 हंत गोतात गी एफेसकारांचें पत्र स्वर 4 कडा थंयसर बरयलां तुमी 4थ्या वस्वरान वाचल्यार कुडीचो एक वड आमी खंयची वळ 12वी वळतान वाचा 12वी वळतान वाचा कुडीचो एक वड जेजूची कूड म्हणटना एक मात्र आमी मात्र न्ही 3 हंत आसा थंय देवाच्या लोकांक क्रिस्ताची कूड बांदून हाडचे सेवेक मणेरपण दिवचो ताचो शेवट. मुखार वास काल बरयलां 12वी वळतान मुखार अशें देवाच्या पुता थंय भावार्थ दवरलेले वरवीं पळया सगळें हांवें कालें सांगलें सकट हांगा भावार्थ दवरलेले वरवीं मागीर ताची गूण जानवाय जोडलेले वरवीं कालें जाता आमी क्रिस्त थंय शेवटी गूण जानवाय देखून असली तसली घेनाकात फोटी बिलकुल घेनाकात देवसरा किडेंत दिनाकात. म्हजे थंय मस्तू कालें हाडलें वता इंग्लिशान म्हणटात स्ट्रॉंग होल्ड्स मस्त हाडलें म्हजे थंय. फाटल्या दिसांनी म्हाका कळ्ळें म्हाका देवसरान कितलें बांदून दवरलें हांव देवाचें उतर दितालो. मस्त स्ट्रॉंग होल्ड्स हांवें एक सोदून काडले कालें म्हाका आज बांदून दवरता एक भें आनी हांव चिंतलो लोक म्हाका कालें म्हणटा कोण ना म्हूण. थोडे फुडें आमकां तशें न्ही बघता न्ही हाय म्हण देवाचे दीस घाल आनी तूं परफॉर्मन्स ना सगळें देवा खातीर कर सगळें देवाचें देणें आनी देव आशेता. आनी थोड्यां थंय एक सूख चिंताप आसा कालें कोत्ता आमकां इतलें बांदून गेलां थोडे फुडें आमची न्ही गे हांवें सिस्टरांक सांगलें सिस्टरानो तुमी काल्या कशें जाल्यात थोडे फुडें आमचे सिस्टम्स सगळें तांकां बांदून गेलां नो लायफ
आज आमकां देव कालें आशेता आमी देवाक महिमा दिजे तुजे थंय देवाची महिमा परगट जायचे नो गॉड वॉन्ट्स टू सी फुलनेस इन यू देखून जेजू म्हणटा हांव आयलां जिवीत मेळो म्हणून बरो न्हू पूण आनी एकलो ताचें पयलें पार्ट आसा सोर येता सोरूंक जिवेशी मारूंक विबाड करूंक देखून सोरा कितें ना तो सोरता हें सगळें काडटा आमकां बनायता एक एकच फोटी भितर हाडटा आनी आमकां बांदून दवरता नो 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 तुवें अशें केलां तशें केलां देखून तूं देवाचो भुरगो न्ही कोणें म्हळें वेचीक पुताक पळय म्हाका बाबा आनी बरें जेजून एक ओपार दिल्ली आसा न्ही वेचीक पूत कालें जालें वेचीक पुताक हें आमी हें मुखार व्हरया क्रिस्त ते शेवट एक वडून जाणटी जाता जाणटी जावन क्रिस्ताच्या परिपूर्णतेचे भरतेक पावता मुखार मास मुखार मुखार कुतंत्री मनशां वांगडा वाटांक ओडतले फडकिरे शिकोवन एक बली जाल्ल्या तवळ तवळ मारतल्या जड वऱ्याक सांपड उपतल्या तशेंच लारांचेर हेणे तेणे धरतल्या ल्हान भुरग्यां बरी तुमी जायनाकात उलोनाका तसल्या फुटी तसल्या कुतंत्रांक सैतानाच्या बोलानाका मुखार बगार माया मोगान सत पाळून आमी हरी एक रितीन आमच्या मस्तक क्रिस्त थंय वाडा जाय आनी सडा जाय सगळ्यांनी देवाची महिमा प्रगट करी जाय ही पिरगस बदलची हांगा कॉर्पस क्रिस्टी न्ही खंयची कळ्ळें तुमी फुलां जाय वाडा जाय तुमचे थंय देवाची देणी दिसून येयचे ती अस्मिताय काणगे सांगता भक्तां आज देखून हांवें म्हळें सकट वी आर कॉल्ड टू बी सेंट्स एक दीस थंय वचूंक आतां आमी पयल्या अंतर आसा हांवें म्हळें 3 हंत आसात एक आमी म्हणटा मिलिटंट चर्च पयल्या अंतर आमी आसा आमचें झूज आमी मुखार व्हरून आसा आमकां बावतिजमान मेळ्ळो बावट आनी हे सगळे अस्मिताय कालें पुरो आमी म्हळें सगळें कान घेवन मुखार वचून आसा पूण एक दीस आमी ह्या संवसाराक अंतरता आमी दुसऱ्या हंताक वता दुसरो हंत खंयचो फाल्यां आमी आचरण करता हांव कालें सरलेल्या समेस बावट तांचो उडास वय गे बावट तांचो वय तो फाल्यां देखून तांकांय न्ही देवाचें उतर वा आमी हांगासर नंबर आसा तुमकां जाय जाल्यार हांव दिता तुमी घरा वचून वशीत आमकां पवित्र सभेची दोतोरणी शिकयता तांकां आमचे थंय एकवट आसा खंडीत आसा पवित्र सभेचे 3 हंत आसा CCC 954 नंबर काडा 3 हंत पवित्र सभा आमकां सांगता एक आमी पवित्र सभेचे 3 थोडेशी संवसारार यात्रीक जावन आसा आमी यात्रीक आमी एकंतार म्हणटा न्ही यात्रीक आमी सर जावन सर्व सोर न्ही थोड्यांनी ते सर्व म्हणनात ते सोर म्हणटात सोर तो आनी एकलो आमी यात्रीक आमी सर जावन आसा बासायल्या गांवाक तुझ्या आधारार तुझी ससाय बिये नाकात एट दी एंड तशी करपा खंडीत आसा बिलीव पातयेया आनी अस्मिताय कान घेवन पियान बिने पूर देवसराचे कालें पुरो आसा पुरो भायर घालून जेजूच्या नांवान मुखार वचा तो पयलो अंत मागीर मुखार पवित्र सभा सांगता थोडे जण मेल्यात नितळ जावनचार आसात खंय आसात ते नितळ जाल्या शिवाय वयर वचूंक जायना सर्गाक पूण सगळ्यांक सर्गाक वचूंक महिमेवन जावंका पूण जायना तर आमी नितळ जाता देखून दुसरो हंत आमी म्हणटा पुलगत देखून फाल्यां आमी तांचे विशयान मागोवंक आसा पूण पुलगत विशयान आमी एक विशय तुमकां सांगता बायबलांत ती बरयलां खंडीत मेल्ल्यां खातीर मागचें न्ही जा की भोव बरें पूण नंबर CCC 958 1958 म्हणटा क्रिस्ताच्या सगळ्या मिस्ती कुडीच्या एक तरान भाग घेता म्हणलें पातयेन पवित्र सभा तिचे यात्रीक सांद्या सांगता क्रिस्तांव धर्माच्या सुरविल्या दिसांत हांव वर्त्या मानान मेल्ल्यांचें स्मरण करता सुरविल्या दिसांत देखून हे मेल्ल्यांचें स्मरण करचें आजकालचें न्ही थोडीं जाणां आज 40 शिकोवन हाडून येतात मेल्ल्यां खातीर फाल्यां मागचें म्हूण एकलो भाव म्हाका मेळ्ळो आनी म्हजे कडेन येवन कावन्सिलिंगा अशें उलोवन आखरेक
तो अकरेक नाही पयलें तो म्हणलो मेल्ल्यां कडेन घाल्या मेल्ल्यां खातीर घाल्या मागचें मोरी माय सांत भक्ता कडेन घाल्या मागीर ती मरे मेल्यान न्ही मागीर लास्ट म्हणटा फादर तूं माग म्हणून तूं माग म्हणटा हांवें सांगलें आळे ती मेल्यांत म्हळ्यार ती आमचे संगीत हांगा एकवट ना म्हणून न्ही सदमंतान सयत आमकां शिकयता भक्तांचो कम्युनियन ऑफ सेंट्स देखून सतमंत आजकाल बिस्पान सांगलां संडे आयतारा आनी व्हडले म्हणचे तुमी कित्याक व्हडले म्हणटाना मस्तू सतां भायर येतात या मस्तू सतां आमी उसारयेत देखून ही भावार्थाची सतां उसारची तुमी उसारिना जाल्यार तुमी वडनात नाजाल्यार त्यो फोटी थंयच उरतात पूण केन्ना तुमी सतां उसारतात फोटी एक येतात बरेंकर देखून आमी बरेंकर न्ही काल एकली आमकां क्लास आहली काल ऑनलायन हांवें कोर्स करचो ऑनलायन म्हजे सकता आनी एक बायल मनशाक आमकां दोगांयक उलोवंक आहलें ती म्हाका म्हणटा फादर आमी युकरिस्ताक वेतना कितलीं सतां उसारता न्हय गे म्हणून व्हेरी गूड लायक ती खंय अमेरिकांत आमी मनशां अमेरिकांत तांकां बावडना म्हण चड बावडता तांकां थोड्या सतां उसरता दे आर प्रोक्लेमिंग द ट्रूथ आमी इगर्जेक येवन आमी आमचे कान दोळे बंद केल्यार येवणी पूण आमचें मन आनी काळीज उक्तें आसो आनी घट्ट उसारा जेजूच्या नांवान सतां ही पुरो सतां पवित्र पुस्तक शिकयता इगर्ज मतां शिकयता आमकां आळे पळय मेल्ल्यांचें स्मरण करता मेल्ल्यां पासून मागणें करचें एक बरी आनी फायद्या बरीत आलोचन अशें मेल्लें तांच्या पातकांच्या बांदपासांतलें सुटोवन दी म्हणून मागणी समर्पिता जायत गी मागीर तांचे पासून आमची मागणी आदार दितात खंडीत मात्र न्ही तांणी आमचे पासून करची विनवणी फळादीक जाता मेल्लीं सरलेलीं आमचे खातीर मागतात खंय वय गी आमचे खातीर मागतात तांकां तांचे खातीर मागोवंक जायना पूण तीं आमचे खातीर देखून हांवें म्हणचें कोण आमचे आदीं गेल्यान पळय आमच्या घरांत हांव मलगड्यांनी आसात पळय तांचे थंय आमकां एक इंटरसेसर आसा पातयेया ती आमचे खातीर मागतात आज सांजचो आमी उडास काडलो जाल्यार मागलें जाल्यार अशी आमी मागचे ते सगळे जेजूच्या मेस्तीक कुडीचे एक फांटो तो देखून तांकां सोडी नाकात कोणी तुमचे चडशें आयल्यार हें पुरो नंबर आनी सांगून पुरो पवित्र सभेची शिकोवन सांगून तांकां भायर घाला तांचे खातीर मागा भायर घालचे नाका तांचे खातीर मागा प्रे फॉर देम देखून आमचो भावार्थ चिल्लार न्हय मोगाळ भवानी आमी देवाक बापाक पुताक पवित्र आत्म्याक फाती येता वय ताचे उपरांत मोरी ताचे उपरांत आसात देवदूत वा सांत भक्त खंडीत देखून आतां तिसरो हंत म्हणटा आतां पुलगतींतली मात्र न्ही मागीर मुखार तिसऱ्या हंतार न्ही आमी वाचता भक्तांची विनवणी कोण ते भक्त सांत भक्त CCC 956 1956 आनी एक नंबर म्हणटा क्रिस्त संगी लागशिल्ल्यान एकवट जोडिल्ले वरवीं सर्गार जियोवचे तिसऱ्या हंतार थंय आमकां वचोंगा एक दीस आज सकाळीं पदराप आडोरेशन करतलो ते एक कंतार आसा जाना आसा एक आनी त्या कंतरान बरयलां थंय सर्गार मोरी माय आनी पुरो राखोवन आसात खंय आमकां एक दीस थंय वचोंगा न्ही तुमी एक घडी आज राती न्हिदोंक वयचे पयलें चिंता सर्गाक वेतना कोण सकट मेळटात म्हणून थिंक ऑफ दीस एक दीस आमकां वचोंगा थंय तांची आज तांकां कशें एकवट मेळ्ळा आमकां मेळटलो पूण केदळा आमी तशें हांगासर जियेता ती अस्मिताय कान घेवन देवान आमकां दिल्ली पदवी आनी कितें आसा तें वापान आमचें मिसांव कर देवाक महिमा दिवन आमी जियेल्यार भिवूंकशें नाका ह्या अंतरांतल्यान आमी दुसऱ्या अंताक वेतना आमचे खातीर खंडीत मागतलीं खंडीत देखून आमी आज मागया आनी जर तर ती जैतेवन जालीं जाल्यार ती आमचे खातीर खंडीत मागता आनी हांगासर बरयलां पळय बरें करून पवित्र सभा सांगता पवित्र सभेचेर पवित्रपणांत दिश्ट घालतात ते दिश्ट घालतात बापा लागीं आमचे पासून विनंती करच्याक ते थांबनात सर्गा गेल्या उपरांत दुसरें कांय काम ना काले आसा सर्गार थंय गोतू ना तुमकां
काय ना मागीर कंतत ना बेज काय ना रिनी ना कोणाय की पिडा ना काय ना पिडा खंत बेजाराय रीन ते हे काले काय समस्या ना खाली एकच काम खंयचें काम हालेलुया आमेन स्तुती करची निरंतरी मागचें एकवट आनी तो आनंद सर्गार वोट जेवण आसा कोणाक आवाज नाका बळे तांकां सर्गाक वचोंक जायना तुम्ही वेचीक भितरची ओपार सयत पळयल्या न्ही तो वेचीक पूत सक्कड ओगडायलें पूण ताका बूद आयली कालें बूद हांव गुलाम न्हय हांव पूत म्हाका बाप आसा हांव बापा सरशी वेतां केदळा ताणें ताची अस्मिताय न्ही तो समजलो आनी उठोन आयलो बापान कांय विचारुना खंय गेलोय काले गेलें दुकरा कडच्यान थंय खंय गेलोय खंय खंय कांय विचारुना ताका पयसान पळोवन ताका पटलून धर किस दिवन म्हजो तूं गुलाम न्हय तूं पूत म्हणून ताका बोटाक मुदी घाल आनी पांयाक वाणो घाल आनी तुका दोगलो घाल हें घालें मुदी बोटाक मुदी पांयाक वाणो आनी दोगलो म्हळ्यार किंग प्रॉफिट एंड प्रिस्ट आनी ताका काण घेवन मागीर व्हडलें जेवण केलें वय गे काले हाडलें जेवण आवाज मू हां थोड्यांक नाका सर्गा वचूंक जायना देखून हांव पयलें प्रेज एंड वर्शीप करतना म्हाकाय तें जायनातलें इल्लें किरीत जातालें आज प्रेज एंड वर्शीप करतना येवन उबें रावचें आनी नाचचें बरें नाचोंक सोडल्यार नाचचें पूण थोडे फावटी पाद्रार न्ही लोक घालून नाचोंक पळयल्यार पूण नाचचें आज ऑनलायन क्लास करतना आमकां कोर्स कॉर्डिनेटर आसा ती म्हणटा उबी रावन रुमान नाचा म्हणटा ती बरें करून नाचा आज नाचोंक जाता कितलें बांदून घालून थोड्यांक नाका प्रेज नाचा हाज गॉड वॉन्ट्स देवाक जाय स्तुती आज ताची भुरग्यांनी ताची स्तुती करीचे इज हॅपी खुशी जाता ताका देखून हांवें आज नाचचें एक अवकाश मेळ्ळा जाल्यार आलतारी मुखार फाटल्यान खंय म्हणून पडना नाचचें देवा मुखार नाचचें कालें करूंक प्रेज लो कालें करूंक बेंत ना कांयच ना इल्लें म्हणी बेना कोणी काय म्हणून दीत नो प्रॉब्लेम वील प्रे आमी मागया ओडायलूस कांय ना फाल्यां वचून तेंच करूंक म्हाका थंयसर देवा थंय देखून हो पळय पयलो दुसरो पूत वेचीक फाटीं आयलो आनी थंय जेवण फेस्त गम्मत पूण आनी एकलो व्हडलो पूत तो भायर गेल्लो आतां हो आवाज आयकून थंय विचारता एकल्या कडेन हांगा घालें जाता गे म्हणून तूं थंय ताका खबर मेळ्ळी न्ही तुजो भाव आयला हो ताका भाव ही म्हणना आतां बापूय भायर गेलो कोणाक आपोवंक ताका व्हडल्या पुताक आनी म्हणालो आनी विचारलें काल्याक भितर ये पुता भितर ये ताका आपोवंक गेलो भितर वो म्हणटा न्हय बाबा आज मुसर पळय हांव तुजे सांगत आसलो गुलामा बरी आसलो काले देवा सोय आसो न्ही थोडे आमी तशेंच गुलामा बरी आमी गुलाम न्हय पूण आमी कोणाचे गुलाम चिन्नाचे गुलाम जाल्यार भियाचे कंतीचे लजेचे संवसाराचे देवसराचे काले पातकाचे ताचे पुरा काडटा देव बिलीव इन हिम पातये देखून आतां हांव म्हणटा गुलामा बरी कोणें सांगलें बापाय म्हणटा कोणें सांगलें तो गुलाम मुजे म्हणलें सक्कट तुजेंच पुता ऑल आय हॅव इज युअर्स मुजे म्हणलें सगळें तुजेंच तुवें भाती येयल्यार जालें आपणा येयल्यार जालें काल्याक गुलाम कोणें सांगलें तूं तशें चिंताय हो व्हडलो पूत भितर आयलो गी वांजेलान बरयलां गी भितर येत गोत्तू ना भितर आयला गी ना गी बट गॉड लिव्स कितलें बरें करून जेजून शिकयलां पळय आमकां ओपारी एक एक ओपारी एक एक देवाचें उतर सांगता देखून मोगाळ भवानी बनी आमी न्हय आमी जेजूच्या मिस्सीक कुडीचे सांदे आमी पयल्या अंतर आमचे आदी गेल्ली विशेवान तांचे खातीर आमी मागिचे ती आमचे खातीर आमचो संबंद मेल्यार कितें जालें आमकां संबंद
त्या बलिदानान मात्र सकड समा जाता आनी देवान तें केलां जेजू मुखार आज तशेंच देखून मागीर तिसरें अंतर न्ही ती आसली हांव आसता मुखार सर्गार भक्तांची विनवणी क्रिस्तां मुखार तांणी आनी बापा लागीं आमचे बसोन विनंती करच्या ते थांबनान संवसारांत आसतना देवा आनी मनशां मदें एकलोच मध्यस्थ जावन आसता जेजू क्रिस्तां मुखार तांणी जोडिल्लीं देणी ती मुखारसून व्हरतात पळया आज कितें तांकां देणी दिल्लीं देवान सर्गार ती मुखारसून व्हरतात मागीर तांच्या बांदावपणाच्या हुस्क्या वरवीं आमच्या अस्कतकायेंत व्हडतो आदार लाभता मगळ भवान बनी निमाणें हांव अखेर करता 3 हंत विसर नाकात भक्तांचो एकतार आमची अस्मिताय खंयच्यान आमी सुरू केलें देव आशेता आमी अशें जियेचे ह्या भावार्थान ताणें दिल्ली पदवी महिमा ताका आमचें कांय ना आमी पातयेवचें आपणावचें जियोवचें हांगासर आनी उपरांत मागीर खंय पुलगत्री गेल्यार व्हडणी पूण मागीर एक दीस आमी तांचे बरी खंडीत जातेल्या देखून मोगाळ भवान बरी आमी म्हणचें देखून आमी भिवूंक नाका आमचो भावार्थ उसारूंक परगटोवंक आनी जियोंक आमी मागया बरें कर आनी पातयेया बिलीव पातयेना जाल्यार जायना देखून आज आमी आयल्या हांगासर इतलीं जाणां इल्लेशे म्हणी आमी शिकल्या आनी हे सांत भक्त मोगाळ भवानी म्हणी आदार दितात न्ही बायबलांत आमकां सांगलां न्ही काल हांव एक क्लास फाटल्या हप्त्यान करतना देवाची खुशी कितें म्हणून नियाळतना एक आसा खंय आमकां सगळ्यांक देवाची खुशी करूंक मेळना आसा की ना एक ताची परफेक्ट विल म्हण आसा संपूर्ण ती कितें सगळ्यांनी बचाव जायचे सगळ्यांनी सर्गाक वचचें आनी एक देवाची खुशी आहा ही कशी समजता हांव थोडे पटी आमी चिंता आमी मागोवन देवानी एक व्हडलो बॉक्स दवरला सर्गार सिक्रेट त्या बॉक्सान घालें हें आसा देखून आमी मागणें करना तुमकां घाल्या म्हूण अशें ना देवाची खुशी अशी कळी जायना देवाची खुशी कशी कळी जाता दुसरी म्हणटात परमिसिवल म्हणून आसा परमिसिव म्हळ्यार देव ताची खुशी आमी ताचे काही संबंध आसा करतना तो आनी आमी सांगाता मेळटना ताची खुशी जाणा जावी ती इट्स इन रिलेशनशीप नाजाल्यार जायना पूण भियेनाकात हांव देवाची खुशी करता हांगी ना हांगी भिवचें नाका तुमी GPS आनी पळयला न्ही GPS वयमू आमी आज खंय एका जाग्यार वचचें ना वचचो जागो गोतूं ना जाल्यार कोणाय कडेन विचारचें म्हणना आमी घालें करिये मॅप घालये जर तर तुका एक वाट हांगासर गोवाचे दाव्या कुशीक पूण तूं गोवा न्हय सीदा मुखार गेल्यार कालें करता GPS रिरूट करता न्ही इल्लो लांब वाट जावंक पुरो पूण खंडी तुका थंयच देवी तशेंच खंय तूं हांगा चुकल्यार व्हडनी तशें सांगता जियेतना तुका खंडिताची खुशी परमिसिवल कळीत करता अवकाश करून घेता खंय देव मैज एक तशेंच न्ही गे तुमी बायबलांत पळयलां मैसे वयर पर्वतार आसतना सकयल तांणी भांगराचें वासरू आनी केलें देवाक राग आयलो आनी म्हळें तुवें हाडिल्ली पडजा नाश करता तांकां ताका राग आयला वच आत्तां सकला वच फोळे ताणें खालें केला म्हणून मैसे कालें करता हांवें सोडयल्ली न्ही तुजी पडजा तुवें हाडिल्ली आनी तुवें हाडिल्ल्याक तूं नाश केल्यार हेर लोक कालें म्हणटलो तुका तांकां हाडली आनी आतां हांगा नाश करता म्हणटा आतां खाल्याक देवान अशें केलें देवान ताका एक अवकाश दिलो ताणें मागीचें म्हणून दॅट्स हाव गॉड देखून परिस्थिती पळयनाकात मगाळ बाबा आनी वेरी आज कितें आसा पळयनाकात मगार पातयेया जेजूचेर आनी संगी आमी न्ही सगळ्यांनी सांगाता मेळोन मागचें देखून सांता भक्तां सवय मेळोन मागचें म्हळ्यार तांचो आदार घेवन आमी मागचें वांजेलांत आमी आनी एक कडेन जाकोब 5:16 जाकोबाच्या पत्रांत बरयलां बऱ्या मनशान केल्लें मागणें चड सक्तेवंत आनी फळादीक बऱ्या मनशान तर पळया बऱ्या मनशांनी केल्लें इतलें फळादीक जाल्यार हे सांत भक्त आज तितली देणी करपाक आनी आज सेवा तें आसा कितलें फळादीक जाता पळया देखून एकल्यान मागशाक सांगाता मागल्यार खंय चड बोळ खंय ताका खंडीत आसा की ना जेजूनी म्हळां देखून आनी एक कडेन देवाची खुशी हांवें
आमी देवा थंय संबंध आसा कर देव आनी आमी सांगाता मेळटना जाणा जावीत पूण दोगांनी एका मोडान मागतना देव खंडीत दिता माथ्यो वचोवंजेला वचर 18 आनी 20 आनी एक मॅथ्यू ओके बहु सक्तिमान फळादीक जालें माथ्यू वचोवंजेला वचर 18 19 आनी 20 पळया देखून मोगाळ भावा आनी भयणी भिवूंचे न्हय आमी एकल्यान मागच्या की दोगांनी सांगाता मागल्या बोळा खंडीत आसा आनी थंय ह्या सांता भक्तां सवय मेळून एक कोडोन मागल्यार आज तुमी घरा अशें दोसना खंडीत यू विल नेवर गो आज तुमकां कितें मनी करपा मेळटा वॉट यू बिलीव कालें पाती येतात कालें मागतात आनी स्वता उसार आसता ते फुटींग इडेन दिनाकात त्या परिस्थिती पळयनाका त्या परिस्थितीन जेजू करा जेजू कालें चिंता आसलो कालें करता आसलो करा पाती आनी कर खंडीत जाता आनी थंयसर कालें म्हणटा जेजू पळय एग्रीमेंट येवन मागा देव दिता पडले दिसांनी एकलो भाव आयलो हो भाव एकलोच चेडो आनी हो मेळोंक येतना ताची परिस्थिती पळयल्यार तो म्हणालो ताच्या फुडारा विशयान ताचें फ्युचर भियेलो कित्याक ताचें थंय एक व्हडली सूख जाल्लें व्हडलें हांवें ताका म्हणून येतालें तुजें सूख जालें गुमसार जा आतां हें कर तें कर म्हण ताची झडती करी हांवें सांगलें नो सस्पेंड ऑल जजमेंट तें परत देवाक म्हजें काम कालें ह्या भावाक धैर्य दिवचें ह्या भावाक सांगचें न्हय तूं देवाचो भुरगो देखून तुवें भिवोंक ना सैतनाक ह्या परिस्थितींत हिडन्स ना ग्लोरिफाय गॉड देवाक पातये जेजूच्या नांवान माग गॉड विल चेंज युअर सिट्युएशन देखून डिक्लरेशन म्हणटा ताका डिक्लरेशन देखून सैतनाक तो एक प्लॅन हाडून येता ताका सायन घालनाकात मस्त जाणांनी सायन घाल्या सैतनाक तशें चिंतून तशें उलोवन डोंट यू नेगेटिव्स विथ गॉड बरो देव आमचो नो पूण एका परिस्थिती तुवें बदलियेत इफ यू डिक्लेअर द ट्रूथ कितें देवान आमकां सांगलां शिकयलां ती सतां उसारल्या जेजूच्या नांवान तुजी परिस्थिती तुवें बदलियेत ह्या भावाक म्हणलें जाता पूण तुवें फाती येयल्यार तुवें मागल्यार आनी आतां ह्या फोटींग जेजूच्या नांवान भायर घाल जेजूच्या नांवान सतां उसारल्यार खंडीत देव ही परिस्थिती बदलूंक शकता आनी तो करता धैर्य दिलें आनी तो गेलो कावन्सिलींग आनी जावं घरा गेलो आनी तो म्हणलो रिपोर्ट हाडून आयलो ना फादर हांवें तें चेडूं आतां तें प्रेग्नंट ताका तें गर्भेस्त जाला आनी घालें आनी थंय म्हाका म्हणटा आनी जायना हांवें सांगलें ना तें सांगता पूण तें 47 म्हयने ना यू स्टील हॅव चान्स भियेनाका ही परिस्थिती हांगासर लायफ एंड डेथ होल्ड ऑन वी विल प्रे हांव मागता तुज्या भयणीक मागूंक सांग कुटुंबाक मागूंक सांग तूं माग आनी मागलें मागोवन 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 तो म्हणटा म्हाका धैर्य मेळ्ळें देवान धैर्य दिलें 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 आनी उपरांत थोड्या दिसांनी तो आनी ताचे भयण करून ताच्या जाग्यार गेलीं हे कोण चेडूं आहलें ब्लॅकमेल करताले ते वचून पळयतना कांय ना सगळें ताणें फोटी फ्रेम केल्लें हाका हाचें जिवीत सुबाड करूंक पूण देवान ताच्या दोळ्या मुखार दाखोवन दिलें ताका देन ही बिलीव्ड देव देखून मगळ भावांचें आमचें भावार्थ आनी देवा तें आमी आसचें भियेनाका संवसारांत हें सगळें जाता पूण आमी संवसारी दृश्टीन देवाक लागीं सरिना पूण देवाच्या दृश्टीन देखून आमकां न्ही भावार्थ आसा सांत भक्ती आसात आज आमी एका मनान काळजान मागता आमी न्ही एका मनाची काळजाची जावन मागतना देव दिता ही विल गीव ही घडी भर आमच्या दोळ्यांत आमच्या आमी आराधनाक मुखार सरया ह्या घडये आमी मागया एका मनान काळजान सुम्याक आराधन करनास सुम्याक अर्घान दिवन आज सुमे सांतां भक्तां सुमय मेळोवन तांचो उडास कान आज सुम्याक आराधन करून आमची मागणी भेटोवन आमी मागया देवी गेल्या स्वागत करया सुम्याक आमकां पावट दिल्लो आमची खरी अस्मिताय तो
आमी तशी भुरगीं आज सकाळ मेळोंक आमी आयल्या एका मनान सांगता मेळया आराधना संगीत घालया. मनशारो बालची येल्लो देवाची राजाची बरी गबार प्रगट कर अस्मिता आश्चर्यां केलो
पवित्र आत्म्याच्या सक्तीन बरोवन पदवे तांचे सांग ताणें शिकयलें जी सांग पदवी दिली आनी तांणी केलें सर सांतां भक्तांनी तेच कृपेन ते जियेले आनी देवाक महिमा दिली आज सुमी आमकां तेच कृपा दिता आसाचे थंय आमकां खरी अस्मिताय आसा आमी ताचीं भुरगीं देवाचीं भुरगीं आनी त्या सुमया जेजू थंय आमकां ती खरी अस्मिताय ताणें जोड दिल्या मात्र न्ही आमकां खरें दायज आसा संपत आसा सकार दान करतना आमी भावडटान ताका लागीं सरतना आमचे थंय ती कृपा तो वळयता आनी ताच्या कृपेन आमकां जियोंक ताका महिमा दिवंक आमकां फावो करता आसाचेर आमची दिश्ट आमी गेल्या भावडटान ताका लागीं सरया सगळ्या मनान काळजान ताका आराधन करया स्वादीक जेजू तूं आमचो आसरो तुजे विनय कोणूच ना आमकां आसरो स्वादीक जेजू तूं आमचो आसरो तुजे विना कोण आमकां दुसरो स्वादीक जेजू तूं आमचो आसरो सगळीं तुजे विना कोण आमकां दुसरो सुमया जेजू तूं भोवळी बरो सो एकच तारो सुमया जेजू तूं भोवळी बरो तुमचे जीण येसो एकच तारो आमचे हात बांद जेजू मोगाळा साऱ्या आराधन तुका जेजू जेजू सता समयाले आमकां कळीत केल्ली तो समय आमचो सोडवंदार त्या बापान ताच्या एकल्या आस्पताक संवसार दान आमकां सोडयलें आनी आमकां ताचीं भुरगीं केलीं
ताचे सवय आमकां सक्कड दिलें. सगळे दायज सर्गींची नागरिकां आमी 6 वर्सां संपत्त सगळें आमकां दिलें. आज आमी सदां सुमी आमकां येवन आमी उसारतना ताका सुमी म्हणून आमी म्हणटना स्विकार करतना आमचो भावार्थ आमी उसारतना आज सगळीं आमचे थंय जारी जातात, रुतां जातात. आज संतां भक्तांक आमी मान करता. नोव्हेंबराची 1 तारीख त्या संतां भक्तांनी देवाचेर विश्वास दवरून भावार्थांनी सगळीं सतां तांणी मानून घेतली. ते सुमेस 7 भक्त देवाचेर पातयेले, विश्वासून जियेले आनी तांच्या जिवीत आमकां भावार्थ आमकां देवाक तांणी महिमा दिली. ती जेसू आमकां सांगता. आमी नियाळ केलें देवाचें उतर मातेवस वचर 5:16 वळ ते तुमच्यो बऱ्यो करण्यो पळोवं आनी सर्गींच्या बापाक महिमा सांग. जो वचर 15-16 वळ तुमी म्हाका विसरूंक ना. हांवें तुमकां विसल्यार तुमी भायर सरून वचून फळ दिवचें, उरचें तसलें फळ दिवचें. जो वचर 15-8 वळ आमकां सांगता. आनी अशें तुमी यथेश्ट फळ दिल्ल्यान म्हज्या बापाची महिमा परगट जाता. माय फादर इज ग्लोरिफायड when you give much fruit. तर मुखार भावा आनी भयणी आमी उबी रावया. आमच्या जाग्यांनी सगळीं आमी उबी रावया. देवान आमकां हांगासर हाडली. तशें उतर आमकां दिलें भावार्थ. हे भावार्थ सवय विविध देणी जेसू थंय आमकां ताणें दिल्यान. एक घडी भर काळजाचेर हात दवरा. सगळीं दोळां नियाळा. कसलें सक्कड देणी सुमयान आमकां दिल्यान, कसले सक्कड उपकार आमकां सुमयान केल्यात. तर जेसू थंय आमी जायतीं देणी येदोळूच आमी जोडल्यान. तशीं भुरगीं आमी भावार्थाचें देणें तितलेंच न्हय, आमकां ताणें सोडयल्यान पातकांतली पिडा शेडा देवसराक सयतले पाडाव कर. आमी देवसराची न्हय, ताका कसलोच अधिकार ना आमचेर. आमी देवाची देवसार आमकां हात सयत लायना. तर ह्या घडये सक्कड ताचे उपकार सर्ती देणी आमी उडास काडया. कित्याक आमी देवाक अर्गां दिता आसतना आमी उडास काडीचे. सुमयार आमचें थंय कितें केलां आज पर्यंत, कितलो विश्वासितो जाला. सो टू रिमेंबर द गूड थिंग्स ऑफ द लॉर्ड. द मेमरी स्टोन आमी म्हणटा. आमी उडास काडचें. किर्तन 103 म्हणटा, आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. सगळे अंतस्करण ताची स्तुती करूं. ताचे उपकार केदींच विसर नाका. ह्या घडये मती काडा. कितें सक्कड सुमयान आज पर्यंत केलां, कितलो विश्वासितो जाला. आनी आज ताचेर पातयेतलो आमकां आमचे थंय तो विश्वासी जातलो. आज आमी ताचेर पातयेवन हांगासर आयल्या. आमचो भावार्थ आमी उसार नासांव. ताका सुमी म्हणून आमी आराधन करनासांव. आनी ताका ह्या घडये आमी एका मनान काळजान महिमा दिता आसतना आमचे थंय ताची पदवी सकत तो चलयतलो. आनी आमचे थंय विस्मितां जातलीं, आश्चर्यां जातलीं. ते सैतानाचे सक्कड पागोर ते फुटी. द स्ट्रॉंग होल्ड्स विल बी ब्रोकन. सुमयाच्या नांवान ते सगळे ताचे फोटी, ताची ती कुतंत्रां वा ते पागोर सगळे कोसलावन पडतले. देवाची महिमा आमचे थंय परगट जातली. एगडी बोर आमचे दोनी हात आमी वयर उबारया. सुमया मुखार उबारया, भावार्थान उबारया. आनी ते सगळे पागोर कोसलोवन पडो. आमचे थंय कसलेय ते आसात आस. सांत भक्त आमचे खातीर विनंती करतात. आनी आमी एका मनान काळजान आसात मागता. तर सगळे ते पागोर कोसलोवन पडो म्हणून आमी मागया. म्हजे प्राण सांगा. सुमयाचे तुझ्या नांवान सैतानाचे हरी एक पागोर आमी कोसलावन घालता. सुमयाचे ताच्या फोटींक, ताच्या क्रोधाक, ताच्या कुतंत्रांक हरी एक बिरांत कावचेनी आपादैर खंत बेसराय जे कितें बांदपास मुशे थंय आसात
हांवें ताका इडें दिल्ले वरवीं समयांचे सो ते सगळे हांव ह्या घडये तुज्या नांवान पयस करता सांडता पाठ करता समयांचे सो ह्या घडये तुज्या नांवान हांव हरी एक बेसावा जोन घेता आपणायता लांबावको बोळ भलायकी हरी एक लौकिक तशेंच आत्मीक बेसावा हांव जोडता समयांचे सो कित्याक तुवें म्हाका सोडयलाय तुज्या सक्रिविसा मुखांतर बापाच्या योजना प्रकार तुवें म्हाका देवाचो भुरगो केलाय हांव देवाचो भुरगो हांव देवाचे भुरगें जावन आसा जेजू थंय म्हाका हरी एक बेसांवां आसात जेजू थंय म्हजीं पातकां बोगसल्यांत जेजू थंय म्हजी पिडाशिडा पयस गेल्या कुर्सायल्या सुमयांचे सो तुज्या नांवान सर बेसांवां समाधान शांती सक्कड हांव आपणायता आयच्या दिसा ह्याच घडये हरी एक बेसांवां हांव मागता म्हाका मात्र न्ही म्हजें कुटुंब आशिर्वादी जाला म्हजीं भुरगीं आशिर्वादी जाल्या हरी एक लांदय देवाची कृपा सोडवणेची कृपा वाळून आसा हालेलुया 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 अर्गांचे सो होगलांचे सो स्तुतीचे सो महिमाचे सो हालेलुया 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 एकडी बोर दोनी हात वयर उबारा दोळ दांबा जेजू थंय कसली बेसांवां तुमकां जाय ते तुमी उसारी जाय जेजूच्या नांवान ही बेसांवां म्हाका आसात हांव पातयेतां जेजू थंय दायज आसा संपत आसा हरी एक बेसांवां आसा भलायकी आसा कुडीची मोतीची आत्म्याची हरी एक देणी आसात बिलीव इन द लॉर्ड समया थंय पातयेया खंयची बेसांवां जाय खंयची तुमची परिस्थिती पळयनाकात ती परिस्थिती देवाक दिया त्या परिस्थितीन जेजू कापया जेजूचें नांव उसारा रोमाकारांचें पत्र 10:11 ओळ ताचेर सतमंतला कोणाक सुद्दां लजेक पडोवंक सोडिना ताचें नांव उसारता त्या हरी एकल्या तारान मेळटा हें देवाचें उतर हें आमचें थंय सत जातलें देखून तुमकां कितें जाय तें तुमी उसारीचें दोनी हात बांद स्तुती करचें आनी ताचे उपरांत आमी गीत गायतले हालेलुया 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 शांति आसा आशीर्वाद सलाम सो बेसरदाम सुरका आसा वयसमे आमकां रेना सुरका आसा आमचो फुडार आमचे शगाब समे आमचे भुरगीं वसना आशीर्वाद सलाम we believe in your name hallelujah 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 Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Samaya chalaga dame magya pujaredes. Tumga darshan dai darshan chahat bhave. Avartha mana. Yesu chalaga. Amra surka dille. Yesu samaya. Amra surka. आज आमची परिस्थिती आम्ही पळयना देवाचे देश करता आनी मागता हांव त्या नांवान ताच्या रगतान तो आमकां नितळ करून सुखावें विकतले तुझे रग सोम्या म्हाका जिवीत दिता तुझे रग सोम्या आत्म्यातान बागायता तुझे रग सोम्या पाताक दोन ते काढता नितळ निर्मळ म्हाका तुझे रग सोम्या म्हाका जिवीत दिता तुझे रग सोम्या
रगत आमकां संपूर्ण केल्लें संपूर्ण सुटका दिल्लें आमी मागया आमचे आज आमचे थंय कसली पिडाशिरा आसा तर जेजू तुज्या रगतान ती धुवन काडटा बिलीव इन द लॉर्ड तुमच्या कुडीन कसली पिडाशिरा आसा जाल्यार ती पेटोवन मागा त्या पिडेशिरेक आमचेर कसलोच अधिकार ना त्या सैतानाक आमचेर अधिकार ना कित्याक तो अधिकार जेजून काडला आज सकाळ अधिकार आसा केवळ आमी दिल्यार मात्र देखून आमी ताका कसलोच अधिकार दिना तुमच्या मनांत घट्ट करा हें सत्य जेजूचें सैतानाक कसलोच अधिकार ना पिडेशिरेक अधिकार ना खंत बेसाराक अधिकार ना आमच्या कुटुंबांत कितें समस्या आसा त्या समस्यांक आज अधिकार ना आमी रिणांत आसूंक नजो कसलेंय रीण करता जेजूका साथ कितें सांग 2 मसले 5 सुणे खाण घेवन 5,000 ताणें वाडला जेजूचे सांगाडे विचारता तुमकां आनीक समजना गे डू यू नॉट अंडरस्टँड जेजू सर्गाक पळयता दिश्ट लायता बाबाक विचारता सर्गार कितें उणें आसा गे बाबा आनी बाप म्हणटा कितें सुणें ना तर सर्ग संवसारांत येवन जेजून आमच्या बापान शिकयलें तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं when we believe आमी पाती येतना ताची खुशी सर्गार जावची आमचे थंय जाता आमच्या घरांनी जारी जाता आमच्या कुटुंबांत जारी जाता आमच्या संबंधांत जारी जाता आमची कंत बेजाराय पयस वता आमची पिडाशिरा आमकां सुटका मेळटा ताच्या नांवान ताच्या रगतान ताच्या गाया वरवीं आमी बरीं जाल्यार आमचें म्हणटा बाय हिज वुंड्स वी आर हील्ड मागे आमी आगडे खंयसर कितें जाय मागा कुटुंबांत कसलें बेसांव जाय मागा प्रे फॉर ए मिरेकल जर तुका भोगता ही परिस्थिती ह्या परिस्थितीन जेजून अजाप करीचे ही विल डू इट फॉर यू तुझे खातीर एक अजाप तो करता तुझ्या कुटुंबांत एक अजाप तूं पळयताय तुझे रीण जेजू फारीक करूंक तुका वाट करून दिता तुझे घराचे समस्या समाधान तुका एक घर मेळटलें बिडार मेळटलें तुजी भुरगीं बरीं जातलीं काजारी सोडी वेगळ्या वाटेर आसची एक जातलीं कित्याक जेजून ताच्या सॅक्रिफायसान समाधान स्थापन केलां तें तुजें थंय जाता आनी यू बिलीव आसूं खातीर भुरग्यांक शिकोवंक जायना शिकोवंक तांकां कस जाता मागा प्रे 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 इन फेथ भावार्थान माग आज कसले समस्या कोणी आस्पत्रेंत आसात कोणी आज आयसीयूंत आसात भायरेचे यू नीड टू प्रे मागा एका मोरान काळसान मागया तो भाव बरो जावं ती भयण बरी जावं आज कोणाक ऑपरेशन जायचें म्हळ्यार ऑपरेशन नासतना बरें जायचें प्रे टू द लॉर्ड जेजू तुका आपड आसा जेजू तुका बरें करता जेजू ताची दैवीक सकत गूण कची सकत धान आसा ह्या घडये तशें रगत तुजेर तो वाळोवन आसा खंय तूं मागताय थंय तुज्या घरांनी जाग्यांनी कसलेय वायट समस्या आसा कोणी कितें केलां म्हण तुका दुबाव आसा कोणी कितें करतात माट बंदरां पेरिसपणां तें तुका लागना कसलें वीक पियेल्यारी बारेकार वीक पियेल्यारी बादाक जायना वय जीसस हॅज जेजून सांगलां जेजून बसयलां अशी बसावणी आमची कर अशा नांवान आमी मागया ताचें रगत मागया जेजू तुजें रगत आमकां सुटका दिता तुजें रगत उस्मानांत सुटका दिता तुजें रगत सोम्या नव्या जिवान भरता तुजें रगत जिणे झुजान जैतला वयता म्हजें रक्षण सदांच करता तुजें रगत उस्मानांत सुटका दिता तुजें रगत सोम्या नव्या जिवान भरता तुजें रगत जिणे झुजान जैतला वयता म्हजें रक्षण सदांच करता
Hallelujah. 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 Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. 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 एक गरीबावर आम्ही एकामेकाचे हात धरूया लागले असलेचे हात धरा आम्ही आमचेच खातीर मागला आम्ही मागायचं यास सोडणे संत भक्तांशी आम्ही परवाचरण करता बलांच्या दिसा सरिल्ल्या बावळतून उडास आम्ही करता ही घडी आमच्या कुटुंबानंतर आम्ही उडास काढया आणि संगी आमचे हात धर थोड्या आम्ही दंबया विविध गरजो सोमे आमकां आम्ही हाडया प्रत्येक तरण आम्ही मागायचं यास पालेस्तीन आणि इस्रायलमध्ये आजचे झूसूर रावसय ते थांबायचंय थंयसर शांती स्थापन जायचे जेजूच्या नावान वी डिक्लेअर्ड दिस ब्लेसिंग इन द नेम ऑफ जीसस सगळी आम्ही एका मनान मागया जेजून म्हणान दोगांनी एका मनान मागला रावंक दिता वी डिक्लेअर पीस इन पॅलेस्टाईन एंड इस्रायल वी डिक्लेअर इन द नेम ऑफ जीसस रशिया आणि युक्रेनमध्ये ते झुजून रावून ते शांती स्थापन जायचं आमच्या भारतांत आमच्या गावांत आमच्या मणिपुरांत कुस्टोंचो लोक तांकां दगदीतल्यांची मोना काळजां शिसून मोवाळ करी जाय ताच्या पवित्र आत्म्या आमकां ती मोवाळ आनी काकुळतीची जाय आनी आमच्या ह्या पिरगेच्या खातीर मागे आमच्या विगारा खातीर सराच्या मागण्याच्या पंगडा खातीर विनवणेच्या पंगडा खातीर संघ संस्थां खातीर हर एक कुटुंबां खातीर आज कोण कुटुंबान बांद पासंद आसात आज ती खंतींत बेसरांत आसा संवसाराक देवसराक आनी हेर संगतींक बली सराक मागे हांवें सुटका मेळचे तांकां तांचें जिवीत देवाक महिमा दिवचें तसलें बरोवन तुमच्या मापान जिवीत लाभसय कोण आज विशेष कश्ट संकश्ट आसा कोणाय सोडा जाता तांकां कोणें मागूंक हांवें विचारलां तांकां मागता म्हणून बसयलां चुकडां खातीर मागे हांवें डिक्लेअर ब्लेसिंग एक बेसांव आशिर्वाद मागा जेजूच्या नांवान कृपा धाडा रिलीज ब्लेसिंग तुम्ही हांगासर रावन धाडटना एका मनान काळजान आमी धाडटना हे सगळें जेजू करतलो देखून आमचे दोनी हात आमी वयर उबारया ह्या घडये निरंतर एक घडी स्तुती करया ह्या सगळ्या फेस्तांवां कितें तुमी बडयलां आमी बडयलां सांगात तांबळान स्तुती करया हालेलुया 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 declare every blessing in the name of Jesus we declare peace in Palestine Israel Russia Ukraine Manipur आमच्या घरांनी आमच्या जाग्यान सगळ्या आशीर्वादा वाळो तुझी शांती वाळो समाधान वाळो भलायकी वाळो सगळ्या श्रीगिदेन तुवें सोन दिलां तुज्या नांवान सगळ्या ती सदां आमच्या घरांनी परिगच्छेन आमच्या वाड्यांनी हर एकल्या व्यक्तीने सांचे बसला आमी मागता सगळ्या तांचे जारी सांग हालेलुया 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 Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Father. We declare every blessing in your name today. Bless us. Bless all his intentions, Lord, in your name. Hallelujah, 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 hallelujah. Lord, Samyam Jimbaida Parkar Sam Samyam Shade. Ami Varagadir Makam Banchari Rasya Vijikushi. Yuchana Jari Sam. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. कंतर आम्ही घेऊया आणि समयाचे बेस्ट साऊंड घेऊन कामकाज तयार करूया Hallelujah.
हे देवा विचित्र सक्रमेंताका तुझ्या कष्टां सोडास तुवें आमकां सोडलाय तुझे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे आमी बघा सारको तुझ्या पवित्र कुडीक आनी रक्तांत मान करूंक आमकां दयेन फावो कर तूं जियेताय रास करताय ससनाच्या सासना एक घडी बसा सगळे आज सांत